हां फुडल्या फावट्यात त्या सरकारान त्या लोकां कडेन ना न्हू तुम्ही रावतले पाडवले आमी रावतले पाडवले इलेक्शन तिकीट खंयची कितें हां न्यू गोवा काँग्रेस पार्टी पाटी तुका सांगता मरे तुका सांगता काय मरे इलेक्शन आमकां इलेक्शनां करपाक आमकां कितें वर्सां जाय 4 महिना 4 महिना 4 म्हयने हांव म्हणटा तूं सांगता हांव आयकता 4 म्हयने उरल्या म्हण म्हाका दिसता इलेक्शन फेब्रुवारी गोवा काँग्रेस तुम्ही काढल्या खंय कारण बाणावली साडीचोच कोण तरी अध्यक्ष तिचो ना रे बाबा ना तुम्ही काढल्या ती तुम्ही त्याका वळखता तरी अध्यक्षाक वळखता अध्यक्ष वळखता खंयसर गोवा काँग्रेस हांव नको कोण तुम्ही थर्ड फ्रंट करता म्हणटाले तो काय म्हणून थर्ड फ्रंट करपाक आनी जायते पक्ष आहा मरे बाबा ना तुम्ही म्हणटाले तुम्ही आनी सपोर्ट जायते करतले पक्ष आहा मरे तुम्ही support पार्टी अजून रेजिस्टर जावंक ना जाल्यार हांव तुमकां कशें सांगता भायर ते कितें उलयता दोग जाणां तुमकां खंय बीजेपीन फुडें काडल्या ती गोवा काँग्रेस बी कर म्हणून आतां आनी काँग्रेसीची वोट डिवायड कर म्हणून पळय हाका एक सांगू हे मिकीन पॉलिटिकल करियर जेन्ना करूंक तुमकां सगळ्यांक सगळं सांगता हांव हेज्या पयलीं न्हू तुमकां गेले त्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें तुमकां जी गिरीश चोडणकरान एक नुव्यांतलो ब्लॉक गेलो आनी ब्लॉकाक सांगलें की मिकी पाशेको UGDP घेवन येवपाचो आहा ताका फंड केला म्हणून BJPन फंड केला म्हणून आयकात तुमी त्या नंतर तेणें भायर येवन मागीर लोकांक सांगता तुका ही नवी पार्टी येवपाची आहा ताका BJP फंड करता आतां BJP मिकीक फंड करता UGDP घेवन येवपा BJP गोवा काँग्रेसाक सपोर्ट कोणाक करता आसतले कोणाक करता आसतले तुमी सांगा मरे हिंगा हो ना तो ना हो अशें तुमकां दिसना तो ना मिकी ना तो म्हणटो तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें काँग्रेसाक मॅसेज पावयलेली 5 म्हयन्या पयले जेन्ना आमी हेची लोकसभेची इलेक्शनां केली मागीर जिल्ल्याची इलेक्शनां केली टेम्पर आमी तुमकां सपोर्ट केलो लेस सीट एक्रॉस द टेबल कॉमेस करया वर्क पुराय गोंयांत काम करया कोणी फुडें सरोना आनी सांगलें हांवें तेन्ना सांगलेलें तुमी आतां ह्यो गोश्टी करिना मिकी भायर सरता कोण UGDP घेवन येता वा दुसरी घेवन येता म्हणून ह्यो गोश्टी हांवें पयलीं सांगलेले तुमच्या माध्यमांतल्यान पळय हाल्या मागीर म्हाका गुन्यांवकारी करूं नाका हांव फाल्यां भायर सरलो दुसरो पक्ष घेवन भायर सरलो जाल्यार हाल्या म्हणू नाका म्हणून मिकी दुसरो पक्ष घेवन येयला हें फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान ना तुमी हें काडून पळया हांवें फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान सांगलें तुमी हाल्या म्हाका गुन्यांवकारी करनाका आनी गोंयां बरें सांगो नाका मिकी दुसरो पक्ष घेवन येयला मायनॉरिटी वोटां फोडपाक काँग्रेसाची वोटां फोडपाक हें सांगो नाका म्हणून हांव तुमकां आतांच सांगता म्हणून कोणा कडेन उलयलो ही हांवें हो प्रपोजल हांवें तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलेलें हांवें जेन्ना कॅप्टन विरेतो म्हाजी भासाभास कॅप्टन विरेता कडेन केले हांवें जेन्ना विरेत आमचेशी सपोर्ट मागलो आमचे कडेन हांवें तेकाय सांगलेलें हांवें अमित पाटकाराक पासून सांगलेलें बाबा लागोया म्हणून बसून भासाभास करया तूं गिरीशा कडेन कितें उलोवना तर आतां आमी आतां एक जावया बी म्हणून गिरीशा कडेन आतां गिरीशा कडेन कित्याक आतां तो उलोवपाक अध्यक्ष न्हू हेज्या पयलो तो अध्यक्ष आमी पयला न्हू सो गिरीशाचेर तुका ट्रस्ट ना 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 डेफिनेटली ना तो तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगला मरे जे मनीस 2019 तेच हे प्रेसिडेंट आसले त्या काळार तुमी पयला आसतले 10 जाण सोडून गेले तेज्या उपरांत तो प्रेसिडेंट तसो आसलो 2002 पासून 10 जाण निवडून येयले 11 जाण तितूंतले 8 जाण गेले सो आनी तेणें एडमीट केलो गिरीशान धाडल्या तेंकां चल तेज्या फाल्यां ही वॉज द प्रेसिडेंट तुमी म्हणा एक बात तुमी सगळे आतां तुमी सगळे मानून घेतले ना मानून घेतले तुमचे पूण तुमी म्हाका सांगा जे 2022 आपण फेल जालो म्हणून रिजायन जाले समजले न्हू आतां पळय कितें मॅजीक जाली आतां मॅजीक जाली तुमी पयला आसतले वेणुगोपालाचे म्हाका उलोवपाक नाका वेणुगोपाल तुमी तेणें क्लीन चीट दिले पळय क्लीन चीट कोणें दिवपाक जाय ते तामपणी वोट मारतले 2027 सावन तेणें क्लीन चीट दिवपाक जाय दिल्लीसून आनी केरळासून येवन क्लीन चीट दिल्या काय लोक आयकचो ना लोक 2007 दाखयतलो कित्याक पळय ते 27 दाखयतलो कित्याक सारकें पूण सेक्युलर वोटा मध्ये तुम्ही अशे इतले झगडटा बाबा सेक्युलर वोटा मध्ये तुम्ही तेच परत उलयता तुम्ही सजमना कित्याक हांवें 5 म्हयन्या पयलीं सांगलेलें मरे हांवें 5 म्हयने तुम्ही परत तूं म्हाका तें जाता हांवें तुमकां परत सांगलां
5 म्हयन्या पयले हांवें सांगलेलें बाबा तुमी तर फुडें सरोना आमकां घेवन आमकां फकत इलेक्शनाच्या टायमार यूज करता तुमी आमकां घेवन चर्चा करून मुखार सरोन जाल्यार हांव भायर सरतलो आनी हांव फुडें सरतलो हाल्या म्हणून नाका म्हणून आमी तुमी म्हणला तशें मायनॉरिटी वोट फोडटलो काँग्रेसाचो वोट फोडटलो म्हणून हांवें पयलेच सांगलेलें म्हणटा तुमी आतां म्हाका परत येतात आतां खंयचे दाबाव पाटकरांक काना मनार घेवना तुमचे बीजेपीकच फायदो जातलो न्ही पण आमी कित्याक करपाचें तुमी म्हाका सांगा आतां तुमी कित्याक त्या पासून तुमकां आमी सांगला बाबा ते थर्ड फ्रंट करूया सगळे एकठांय जावया आनी फुडें सरूया म्हणून खबर त्या टायमार अमित पाटकरान तुजे काना मनार घेवना त्या टायमार अमित पाटकरान काना मनार कोणें काना मनार घेवंक ना ती जालें न्हू तुमी घेवंक ना न्हू तांकां तेंच्या मनान कितें आहा कोण जाणा खंयच्यान कितें चलता तें हांव म्हज्यान सांगूंक जायना मिकी न्हू नसाय दिसता तांकां मिकी नाका म्हाका ना तांकां पळय ते आतां तांकां आडकय जाता कसली आडकय जाता तांकां खबर आहा गेले ते फाटी म्हाका रिजन दिलें 2022 म्हाका तिकेट दिना तुका तिकेट दी जाल्यार आनीक 4 जाण भायर सरता हांवें म्हणलें तुमकां जर त्रेत आहा आमी जॉयन जायत जाल्यार आमकां तिकेट दी 4 जाण भायर सरून वयतले आयज त्रेत दिता ते म्हळ्यार फाल्यां तेंच करून वयतले आनी सांगून गेले गिरीशान ऑफर करून जाल्यार तुका काँग्रेसीन यो म्हणून तुमी वयतले पळय म्हाका तेंचेर मातूय विस्वास ना ज्या मनशाचेर तुमी सांगता तेजेर म्हाका मातूय विस्वास ना सजमले फाल्यां तुका तिकेट दिली जाल्यार गिरीशान क्वेश्चन अडायचो जावन म्हाका नाकाच न्हू काँग्रेसीन तिकेट आतां नाका. आतां नाकाच न्हू म्हाका आनी गिरी शास्त्रान नाकाच म्हाका म्हाका त्रासूच ना हांवें हेच्या पयले तुमी म्हाका सांगा सगळ्या मतदारसंघान तिकेटी दिल्या उपरांत म्हाका लास्ट धरला आमकां 4 तिकेट म्हाजे आमचे बेनावलीक आनी नुवें धरले आनी लास्टाक तुमी कोण त्रिमूड काँग्रेसान जाल्ले ताका हाडले आनी तुका तिकेट दिले न्हू ताका तिकेट दिली तो पॉलिटिशियन तो खंयचो पॉलिटिशियन तुमी म्हाका सांगा आमी ज्या मतदारसंघात तुमी म्हाका कार्य करा ज्या मतदारसंघान आमी तिकेट मागता तिंगा 3 पाट निवडून येयले त्या मनशाक तुमी तिकेट डिनाय करता आनी कोणा नव्या मनशाक जो नॉट इवन पॉलिटिशियन ताका दिता हेजो अर्थ कितें सांग तुमी म्हाका आतां सांगात हेजो अर्थ कित्याक दिली ताका इज अ बिजनसमॅन चल ताका कित्याक दिलो ताका तिकेट दिली आनी म्हाका डिनाय केली हें ऑबियस न्हू तुमी सोदपाक जाय हें हांवें तुका परत सांगूचें म्हाका दिसना परत सांगचें म्हणून तें तुमी सोदपाक जाय न्हू